बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. स्वामी जेजू जावन आसा खरी दाखवाल आनी आमी जावन आसा त्या दाखवालीचे फांटे. ताजे थंय एकवटान राविल्ल्या वेळार आमी फळ दिवचें तसलें जाता. तर ह्या भोवपळी सक्रामेंतान सम्या जेजू कोहडा मोगान आमी स्वागत करया. त्या खऱ्या दाखवाली थंय आमी एकवटया. सम्याच्या एकवटांत फळ दिवचें तसलें आमी जातल्या. आराधनाचें गीत गावया आनी सम्या जेजूक भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. आराधन तुका धनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रात्म्या. आराधन तुका धनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रात्म्या, आराधन तुका धनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रात्म्या. सृष्टी रचणारा आराधन तुका, जीवित दातारा आराधन तुका, मनशा पसणारा आराधन तुका, देवा आमच्या बापा आराधन तुका, काकुळतीच्या दर्या आराधन तुका, मोगा सागोरा आराधन तुका, आराधन तुका धनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रात्म्या. दैविक सडवणदारा आराधन तुका, आमच्या तारोका आराधन तुका, सगळींच्या नितीदारा आराधन तुका, देवा पुता आराधन तुका, जेजू क्रिस्ता आराधन तुका, मरियेच्या पोता आराधन तुका, आराधन तुका धनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रात्म्या, आराधन तुका धनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रात्म्या. हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया.
अर्ग आणि होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गाने होगलाप तुका सम्या जेजू हो मोगाच्यानो सोमी जेजू आमचे खातीर ह्या भोपोई सक्रामेंतांत हजर आसा ताजी उतरां आमी आयकोवया जो हांव सो वांजेला आमी उक्तां करया थंयसर अवसर 15 आमी काडया प्लीज टेक द गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 15 सोमी जेजू हे परी शिकयता ती उतरां म्हज्या उपरांत तुमी सांगा हांव खरी दाखवाल हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली आनी म्हजो बाप तो टामाली म्हजे थंय आसोन म्हजे थंय आसून फळ दिनांतलो हरी एक फांटो फळ दिनांतलो हर एक फांटो तो कातरन घालता तो कातान घालता आनी फळ दिता तो हरी एक फांटो आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर चड फळ ताणें दिवच्या खातीर सवर्ण बेंडता सवर्ण बेंडता तुम्ही जाल्यार तुम्ही जाल्यार हांव तुमच्या लागीं उलयलां हांव तुमच्या लागीं त्या उलयला उतरां मारिफात त्या उतरा मारिफात येदोळस बेंडून येदोळस बेंडून नितळ केल्ल्या नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात फांत्या बरी जाल्यात तुम्ही म्हजे थंय रावशात जाल्यार तुम्ही म्हजे थंय रावशात आनी म्हजी जाल्यार उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें तुमकां तें तुम्ही मेळटलें यथेश्ट फळ दिवन तुम्ही यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हजे शीस म्हण दाखोवन म्हज्या दिल्ल्यात बापाची महिमा म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता परगट जाता सम्या जेजू सम्या जेजू तूं जावन आसाय खरी दाखवाल तूं जावन आसाय खरी दाखवाल तुजे थंय तुजे थंय हांव एक फांटो हांव एक फांटो तुज्या एकवटान हांव रावल्यार तुज्या एकवटान हांव रावल्यार हांव फळ दिवचें तसलो जाता हांव फळ दिवचें तसलो जाता हांव हें फळ दिवच्या खातीर हांवें फळ दिवच्या तूं खातीर म्हाका सवर्ण बेंडताय तूं म्हाका सवर्ण बेंडताय तूं म्हाका चड आनी चड तूं म्हाका चड आनी चड फळ दिशें करताय फळ दिशें करताय देखून सम्या जेजू देखून सम्या जेजू हांव तुजे थंय हांव तुजे थंय एकवटान रावता एकवटान रावता तुजी उतरां तुजी उतरां म्हजे थंय म्हजे थंय हांव स्वागत करता हांव स्वागत करता म्हज्या काळजांत म्हज्या ती काळजांत हांव जगोवन ती दवरता हांव जगोवन दवरता तुज्या उतरां प्रमाणे तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक जियोंक हर प्रयत्न हांव करता हर प्रयत्न हांव करता जे कितें हांव मागता जे कितें हांव मागता सर्गींच्या बापा लागचें सर्गींच्या बापा लागचें म्हाका मेळाशें कर म्हाका मेळाशें कर अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका होगलाप जेजू तुका जेजू होगलाप तुका जय जेजू जय तुका जेजू जय जय तुका जेजू हालेलुया हालेलुया होसान्ना होसान्ना हालेलुया हालेलुया मोगाच्यान जेजू लागीं आमी काळजांतान मागया जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्तें तुका म्हजें काळजादार जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव चलय म्हजेर तुजें दरबार आमच्या कंताराच्या बुकांत कंतार नंबर P3 पान नंबर 194 194 जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्ते तुका म्हजें काळजादार जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव चलय म्हजेर तुजें दरबार जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्ते तुका म्हजें काळजादार जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव चलय म्हजेर तुजें दरबार चलय म्हजेर तुजें दरबार जेजू लागीं आमी मागया आमच्या काळजांत येवन तो रावून दी ताचे थंय खरें दाखवाले थंय आमी एकवटान रावया शिसा संगाता दर्यांत आसतना चिंतकुनातले वादळ उठले शिसा संगाता दर्यांत आसतना चिंतकुनातले वादळ उठले उण्या पावडत्यांक तुवें वाचयले
जेजू म्हाका तुजेर भरवसो उण्या पावाट्या तुवें वाचयले जेजू म्हाका तुजेर भरवसो जेजू म्हाका तुजेर भरवसो जेजू 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 म्हज्या काळजांत घेवन राव फक्त तुका म्हजें काळजादार जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव चलय म्हजेर तुजें दरबार जैत देवसारान तुकाच नाडतना जेजू तुवें जिखून दाखयले जैत देवसारान तुकाच नाडतना जेजू तुवें जिखून दाखयले म्हजेर पातकांची मळां मांडतना जेजू म्हाका तुजेर भरवसो म्हजेर पातकांची मोडा म्हणटना जेजू म्हाका तुजेर भरवसो जेजू म्हाका तुजेर भरवसो जेजू 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 म्हज्या काळजांत घेवन राव फक्त तुका म्हजें काळजादार जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव चलय म्हजेर तुजें दरबार चलय म्हजेर तुजें दरबार चलय म्हजेर तुजें दरबार चलय म्हजेर तुजें दरबार हालेलुया हालेलुया मोगा जना आज आमकां समिया जेजूक विशेष रितीन अर्घ आनी होगलाप दिवंक एक वर्त कारण आसा समी जेजू म्हणटा तो खरी दाखवाल आनी आमी जावन आसां ताचे फांटे देखून ताच्या जिविताच्या झरींतले आमच्या जिवितांत कुरपा व्हळाशें करता आनी आमकां तो जिवाळ फळां बरीत आनी आशिर्वादांची जावन तो बदलिता जेजू खरी दाखवाल जाल्यार ताचे थंय एकवटायलेले फांटे आमी जावन आसा आमी वाचता हांव थंयसर रोमाकारां बरयल्या पत्रांत 11व्या वस्वरांत 17व्या बळीर रोमन्स चॅप्टर 11 वर्स 17 जैतुनाच्या रुखाचो थोड्यो खांदयो कातरन काट जैतुनाच्या फांट्यांक बऱ्या रुखाच्या खांदयां सवें इशर्त वा कशी वा ग्राफ्टेड केल्यात हाचे वरवीं रुखाच्या पाळांत थावन वयर सरतल्या सारांत तुमकां वांटो मेळ्ळा देखून 18व्या वळीर देवाचें उतर म्हणटा देखून तुमी व्हडपण दाखयनाकात मोगाचे न्हू आमी ह्या संवसाराक कुडींत जियेता आमच्या कुडींत पवित्र पुस्तक आमकां सांगता रक्तमांसाच्यो वंदवण्यो आसात आनी रक्तमांसाची फळां आमी स्पश्ट वळखता पूण सोमिया जेजू क्रिस्त थंय त्या खऱ्या दाखवाली थंय आमी एकवटलेल्या वेळार सोमिया जेजू थंय आसची कृपा आमचे थंय व्हाळता आमी आमचेच जावन जियेना बगार क्रिस्ताचे जावन जियेता साम पावल ह्या विशयांत आमकां सांगता गलातकारां बरयल्या पत्रांत 2ऱ्या वस्वरांत 20व्या बळीर गलेशियन्स चॅप्टर 2 वर्स 20 हांव आज जियेता जाल्यार हांव न्ही बगार क्रिस्तस म्हजे थंय आनी म्हजे मारिफात जियेता हांवें म्हज्या रक्तमांसाची कूड त्या कुर्साक जेजू सवें खिळायल्या आनी हांव जियेता तें जिवीत हांव न्ही बगार क्रिस्तस म्हजे मारिफात जियेता म्हणजे जेजू खऱ्या दाखवाली थंय आमी एकवटचें म्हळ्यार आमच्या रक्तमांसाच्या वंदोण्यांक वडण्यांक आमी मोडचें आनी समिया जेजूच्या कृपेंत आमी जियोवचें जेजू खऱ्या दाखवाली थंय आमी एकवटलेल्या वेळार 3 संगती आमी स्पश्टरान पळयता पयलें जावन आसा खऱ्या दाखवालीच्या त्या सक्तेंत आमी वांटेली जाता आमी फांटो जाल्यार आमची सकत न्ही बगार दाखवालीची सकत समिया जेजूची सकत आमचे थंय व्हाळता
दुसरें आमचें तें कितें उणेपण आसा तें सगळें समी जेजू भरती करून दिता. एक फावटो आपणास थकी जियोंक तो सकना. जियेल्यार रक्तमासाच्या कुडींत आमी जियेल्यार ह्या संवसारांतच आमी नाश जातल्या. पूण आमकां देवान आपयलां सासणाच्या सासणाक जियोंक आनी आमकां सासणीक जिवीत जायचें. तें समिया जेजू थंय मात्र आमकां मेळटा. खऱ्या दाखवालितान मेकळो केल्लो फांटो कसो सुखोवन वेतागी तो मरतागी आनी केवल उज्यांत घालूंक तो उपकारतागी. तेच परी जर तर तो दाखवाली थंय एकवटलो तो वाचता. देखून आमच्या अस्कतकायेंत आमकां खरी दाखवाल जावन आसच्या समिया जेजूची सकत आनी बोळ आसा. तिसरें जावन आसा देवान आमकां रसचें आमी फळ दिवचे खातीर. खऱ्या दाखवाली थंय एकवटलेलो फांटो फळ दिता, यथेश्ट फळ दिता, उर्चत असलें फळ दिता. आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याची उर्चत असलीं फळां आमी दिवचे जाल्यार खऱ्या दाखवाली थंय आमी एकवटाची. खऱ्या दाखवाली थंय एकवटलेल्या वेळार आमी संत स्पश्ट तरान आमच्या जिवितांत अनुभव करता. एक समिया जेजू तावन जिविताची जर कुरपेची जर आमचे थंय वळटा. दुसरें आमी आमच्या जिवितांत सुटका सोडवण जोडटा. मात न्ही आमी नव्या जिवान आनी नव्या बळान आमी भरता. तिसरें आमी सोम्याकच आमच्या जिवितांत आमी जियेता. देखून क्रिस्ताचेंच काम, क्रिस्ताचोच वावर, क्रिस्ताचेंच मिसांव आमी ह्या संवसारांत जारी करूंक आमकां जाता. आनी अशें चवथें आमी क्रिस्त थंय एकवट जोडून घेता. क्रिस्ताक आनी आमकां कितेंच मेकळें करूंक जायना. संपूर्ण तरान आमी एक जाता. आमी सर्ग होगडायला, सर्ग आमकां बंद जाला, सासणीक जिवीत आमी होगडायला आदांच्या पातकाती. पूण समिया जेजू क्रिस्त थंय एकवटतना आमी आमच्या पातकाक मरता. आमच्या पातकांची बोगसणें आमकां मेळटा. समिया जेजू क्रिस्त थंय ह्या संवसाराच्या पातकी सैंबाक आमी मरोन ताचे सवें ताजे एकवटांत आमी जिवन जातल्या. आनी ताच्या सांगात आमी सर्गा सरता आसतना सर्ग आमकां उक्तो जाता. बापा थंय आमी एकवटता. समिया जेजूच्या एकवटांत बापाच्या उजव्याक बसून सस्नाक आमी राजवडकी चलयतल्या. आनी थंयसर 5वें जावन आसा ह्या बसत देव म्हाका तुका सवर्ण बेंडटा. आमच्या गांवांत सवर्ण बेंडचें म्हळ्यार कातरन घालचें, काण उडोवचें. निजां दाखवालेक सवर्ण बेंडचें म्हळ्यार इंग्लिशान म्हणटात प्रुनींग. प्रुनींग म्हळ्यार एक फांटो बरोय फळ दिवच्या खातीर ताका बरें करून सवरचें. इट इज जस्ट प्रुनींग. आनी कातन उडोवचें न्ही तें. ल्हान ल्हान संगतींनी थंयसर फळ दिनातले फांटे आसल्यार ते कातन फळ दिवचे तसले फांटे मात्र वाडच्या बरी फळोवची. एक. दुसरें जर तर दाखवालीकच मारेकार जावचे तसले फाटे आसत तर म्हणजे जर तर आमच्या कुडींत म्हज्या बोटाक एक कॅन्सर जालें म्हणजे त्या म्हजी सगळी कूड वांचजी जाल्यार दाखत्यार म्हणटा तें बोटच कातरी जाय. हांव म्हळ्यार ना म्हजें बोट आसूं दी म्हळ्यार दाखत्यार म्हणटा तें कॅन्सर सगळ्या कुडीकच बाधक जावन आसा. जर तर म्हज्या तुज्या जिवितांत देवाक मानवना तसलें आसा जाल्यार तें खातर घाली जाय. अशें 2 थरान आमकां प्रुनींग करी जाय. सर्वेस्पर देव बाप तोटा माली आमकां त्या बरी सवर्ण बेंडता, प्रून करता आमी फळ दिवच्या खातीर. आनी सवें जावन आसा आमच्या जिवितांत समियाच्या एकवटांत रावल्या वेळार आमी फळ दिता. खंयच्याय रुखार बरें फळ जाल्यार आमकां संतोश. मात न्ही यथेश्ट फळ दिल्यार जायतें फळ दिल्यार आनकी संतोश. पूण जायतें फळ दिवन जर तर तें किड्यारें फळ फायद्या पडनातलें, खावंक जायनातलें, तातूंत रोस नातलें फळ जाल्यार कांय फायदो ना. पूण समियाच्या एकवटांत आमी रावल्या वेळार उर्चत असलें फळ, सासणीक जिविताचें फळ आमी जावन घेता. देखून आमी भोवपय सक्रामेंताचेर आमी दीस घालया. समियाक आमी काळजांत तावन म्हणया, समिया जेजू तूं जावन आसा एक खरी दाखवाल. तुजे शिवाय हांव कांयच करूंक शकना. संवसारी वस्तू ती आकर्शीत जावन हांव तुजे तावन पयस सरला. समिया जेजू तुजे तावन मेकळो जाला. देखून संवसारी रक्तामासाची वंदवणीची फळां म्हज्या जिवितांत आसा. तांतलें म्हाका मेकळें कर. म्हाका सवर्ण बेणून नितळ कर सर्गींच्या बापा. आनी हांवें फळ दिशें कर. पवित्र आत्म्याचें फळां म्हज्या जिवितांत हांवें दिशें कर. पवित्र आत्म्याच्या फळांचे बेळे म्हजे थंय यथेश्ट तरान थंयसर पिकाशें कर. जेजू तूंच म्हजो बरवसो. हें गीत आमी कन्नडांत आमी गावया. येसू नामा ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಭರವಸೆ. ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ,
ನಾನಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನಾನಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನಾನಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ. ನೀ ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ, ನನ್ನ ಸತ್ಯವಚನ, ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ನೀ ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ, ನನ್ನ ಸತ್ಯವಚನ, ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮವೋ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನಾನಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ, ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ कुर्बाने. मोगाच्यानो स्वामी जेजू बरो गवळी सर आमच्या गरजांनी पावता. आज जो कोण जन्म दिवस आचरशितात तांचे सांगात आमी संतोष पावता आनी तांच्या सर गरजां पासत मागता. सेकंड बर्थडे झिवॉन फेर्नांडीस बीजे, लिडिया सिक्वेरा किरें, ग्रेटा डिमेल्लो अंकदकट्टे कोटेश्वर, तुमकां आमी बरें मागता. तशेंच सेवाकार्गां आनी होकलाप दितात. दैवीक कलोरित्र मंदिराच्या आराधनाद्वारे मिसाच्या बलिदानाद्वारे हांगासर केल्ल्या रितीरिद्वारे जायते उपकार तांकां मेळ्ळ्यात. सेव्हरीन फोर्टाडो मुंबय, रैमंड आनी माटिल्डा मतेरो खटपाडी, ग्रेटा डिमेल्लो पियूस नगर, बरी भलायकी लाभलेल्या पासत जेस कार्डोजा मालाड, सांत आंतोनीच्या मानाक वीरा गोन्साल्वीस वासई वेस्ट, लीना रेगो बाजपे. भुरग्यांचे देणे लाभला. परगांव वचोंक प्रयत्न केल्ले विजा आनी लाभल्या आनी पयशांची गरज आसली बँकांत लोन मेळ्ळां. घराचें काम वेळार पंथाक पावलां. कुटुंबांत शांती समाधान लाभल्या.
पुतान वायट संवय सोडून आतां नवी बरी जिणी जिवन आसा. शेजार आसले जाग्याचे समस्ये इत्यार्थ जाल्यात. भुरग्याची मोतूच वाडल्या, शिकपांत आतां परतून मन ताका आयलां. मानसी पिडा आसली तांतली सुटका मेळ्ळ्या आनी रातीक बरी आतां न्हीद पडटा. ह्या सर्व पासत आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया. अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. अर्गाने होगलाप तुका सुमया जेसू. आतां आमी विविध त्या पासत मागया. बरी भलायकी लाभच्या पासत जेईस कार्डोजा मालाड. लिगल इश्यूज आसात तांतले रिलीफ मेळच्या खातीर कोर्टीच्या केसांत हांवन आनी त्या कोर्टाच्या समस्यांत हांवन सुटका लाभच्या पासत जीवन मँगलोरू. ब्रिजित मेंडोन्सा अंधेरी हिच्या विशयीच प्रत्येक त्या पासत एलिझा सिक्वेरा तशेंच लाविना सिक्वेरा आनी सॅरा डिसोजा हांच्या प्रत्येक विशेश त्या पासत भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासत मागोवंक उलो दिला. बरी सैरीक जावच्या पासत भुरग्याची पिडा आसा, OCD पिडा आसा, त्या पिड्यान ती सुटका लाभच्या पासत PCOD आनी फायब्रॉइड्साचे समस्या आसात. म्हयन्याचो रक्तस्राव सारको जायना तसल्या भयण्यांनी गूण जावच्या खातीर हांगासर उलो दिला. जाग्याचे समस्या इत्यार जावच्या खातीर परीक्षे शिकोवंक जाणवाय बुदवंकाय उगडास सखत मेळच्या खातीर परगांव वचून OET IELTS एग्जामांत पास जावच्या खातीर बेगीनच वचून थंयसर आयर्लंडा पावच्या वचत ह्या सर त्या पासत सांगाता मेळोन आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावले आमच्या सर मलगड्या पासून आमी मागया. देवादीन जेकब मेंडोन्सा कुलशेकर. सेकंड डेथ एनिवर्सरी देवादीन लिली मेंडोन्सा कुर्ला मुंबय. देवादीन रोजी फेर्नांडीस कंजूर मार्ग मुंबय. सेकंड डेथ एनिवर्सरी देवादीन लिली मेंडोन्सा कुर्ला मुंबय. देवादीन सुजाता आनी सागर कोलवेंकर मास्कट. देवादीन विनीता वियोला रोड्रिगस किन्निगोळी. फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी देवादीन अल्फोन्स डिसोजा मूडबिद्री. देवादीन मर्सिन मोंतेरो मँगलोर हाचे डेथ एनिवर्सरी. एथ डेथ एनिवर्सरी देवादीन लॉरेन्स डिसोजा विटला. फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी जेकब पीटर पिंटो किन्निगोळी. देवादीन विल्मा डिसोजा वालेन्सिया. 10th डेथ एनिवर्सरी देवादीन फ्रांसिस मास्करेनस मुंबय. 3rd डेथ एनिवर्सरी कार्मिन मोंतेरो नित्यादर नगर. देवादीन जोकिम रेबेल्लो पुत्तूरू. मैना समरनासो उडास देवादीन लिझी डिसोजा पिदमाले. देवादीन लीना लोबो मालाड वेस्ट. देवादीन लॉरेन्स फेर्नांडीस ऑन 13th डेथ एनिवर्सरी जोगेश्वरी ईस्ट. सासनास विषय उदी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानीन ती विषय घेवन दीत. आमेन. सरलेल्या समेस बोर तांचे आत्मेन देवाच्या काकोतीन समाधानीन विषय घेवन दीत. आमेन. आमी दिमी घालया आनी बोपय सक्रामेंताचे आशिर्वाद आमी जोडया. स्वामी जेजू आमच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां आनी अद्भुतां करता. आमच्या भावा भयणी थंय देवान केल्लीं बरेपण आतां आमी आयकुया. साक्षी आयकत आसतना आमचोय भावार्थ गूण जातलो आनी थीर जातलो आनी आमकांय सांगूंक देवाची कृपा मेळटली. म्हजें नांव विनरॉय मेंडोन्सा म्हणून. हांव पेर्नाल बिरगजीतावन आयलां. एक्चुली हांव सुमार तेंपांत मागून आसलो म्हणजे अनॉयंटींग सोडून दी, विशेष अनुभव जावन दी पवित्र आत्म्याचो. आनी ह्या रितेरेक आयल्या वेळार ह्या एस्पेशली आज निमाण्या दिसा ह्या जागांनी सकाळींचें आराधन चल्लें. त्या आराधनाच्या टायमार म्हजी दुकां रावनात. एक्चुली कंप्लीट जावन मस्त रडोंक आयलें. म्हाका मस्त रडोंक कंटिन्युअसली रडोंक आयलें. म्हजी दुकां रावनात. आत्मीक रितीन म्हाका बरो अनुभव जालो आनी कंप्लीट रिलीफ म्हणल्यार बरें भोगलें. आत्मीक रितीन आत्म्यान रिलीफ म्हणल्यार बरें भोगलें. मागीर पवित्र आत्म्याचें भयंकर अभिशेक म्हाका टच जालें काळजांनी. त्या देखून हांव धन्यदेवाक अर्गां दितां आनी थँक्यू लॉर्ड फॉर दीस. हॅलो, म्हजें नांव ग्लेन. हांव वोग्गा पॅरीश टावन. हांव म्हाका मस्त इनसिक्युरिटी आसली. ओके, केदाळ कॉन्फिडन्स नासलें. हांव म्हाका ते जज करतली इतलें की द वे आय टॉक, द वे आय वॉक पुराय. ओके, आनी म्हाका ल्हान थावन आसा न्ही एक लॉयर जायचें म्हूण मस्त आशा. बट म्हाका पॉलिटिकल सायन्स, इकनॉमिक्स, हिस्ट्री तातूंत मस्त इंट्रस्ट. सो म्हाका एक आसलें हांव इतलें कॉन्फिडन्स ना इतलें की म्हाका बॉडी शेम करतना पयलीं हांव मस्त ओवर वेट आली.
ते सयत हांव लायक कुशेन काणयतली म्हाका दुखतलें भितर बट स्टील दिसता दुखलें आय वॉज लायक नो इट्स ओके. बट ह्या रितीरेक येवन लायक लास्ट टायम हांव रिट्रीटाक आयिल्ली सो ऑलमोस्ट हील जाल्ली. बट आतां म्हाका इल्लें डावट आयलें सो हांवें आतां एडमिशन लायक एप्लाय केलें SDMाक फॉर लॉ एंड एट द सेम टायम हांवें MA की लायक एडमिशन केलें डिस्टन्स लर्निंग. बट आतां म्हाका आनी की लायक चड कॉन्फिडन्स आयलें लायक इल्लें इनसेक्युरिटी आसलें बट म्हाका आतां भोगता की आय एम कॉन्फिडंट आय कॅन बी अ गुड लॉयर आय गेस. प्रवेश गीत आम्ही गाऊया. A4 पेज 20. ये कुटुंब सावन बापा आम्ही जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो पोग करता एकवटान जियेवंक कत्रेता मंदिरांत या तुझ्या एकठांय आमी जावन भक्तीन आमचो भावार्थ प्रगट करता पातकी जिणी सांडून जियेवच्याक मोगान आधार बेसांव तुझे बापा मागता एक कुटुंब जाव बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान जियेवंक कत्रेता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. क्रिस्तय मोगाच्या भवन आनी भयणीनो एक कुटुंब जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमी सांगाता जमल्या. विशेष रितीन पवित्र सभा आज भगवान जुआंव मरिवियान्नीचें स्मरण करता. आर्चडियेसीसचो याजक जावन आपली जिणी सर्व रितींनी लोकांच्या बरेपणा खातीर तांणी पातकांतलें पाटी परतोवन देवा थंय एकवटच्या खातीर वावरलेलो हो याजक आज आमकां एक प्रेरण जावन आसा. प्रत्येक रितीन दियेसीसच्या याजकांचो पात्रोन म्हूण आमी ताका नमन करता कित्याक ताची जिणी आनी ताची देख आमी ह्या संवसारांत आमचे मिसांव करच्याक आनी सर्व रितींनी देवाचें तें सांगतपण हाजीरपण आमच्या जिवितांत अनुभव करून सर्व आमचें उणेपण आसकत कांय सांडूंक सोमी आज आमकां आमी आयकोनच्या वाचपा मुखांत्र आपोवणें दिता. सदांनीच आमची जिणी सुमयाच्या बेसांवांनी बरयल्ली आसा पूण आमी तें नियाळूंक तें समजून घेवंक आनी त्या खातीर देवाक महिमा दिवंक आमी सुकता. त्याच रितीन आज आमी आयकोनच्या पयल्या वाचपांत इस्रायल परचेक देवान दिवचे इशारे सदांनीच तांची जिणी देवाक मानवून जियोवच्याक जावन आसले. तशेंच सोमी आज आमकां ह्या वाचपा मुखांत्र ताचें हाजीरपण बघून ताच्या सांगातपणान जियोवंक आपयता आसतना सबार पावटी ह्या दिशेन चिंता पाठोवंक आनी आमची जिणी जियोवंक सुकून पडिल्ल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवचे खातीर आमचें काळीज आनी मोन आयतें करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकृत कर, सुमिया काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, सुमिया काकृत कर, सुमिया काकृत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा भगवान हांव मरी वियानीक तुवें बऱ्या गवळ्याचे उर्बेन भरलोय आनी वाट चुकोन गेल्ल्या शिडयांक तुजे सी परतून हाडूंक आनी तुजे परजेक सर्गीचे वाटेन चलोवन व्हरूंक सोंसणिकायेच्या आनी शाणेपणाच्या सुगुणांनी नेटयलोय. ताची देख घेवन आमचे याजक जेजू सारके बरे गवळी जाव आनी तांच्या सांगात आमी सगळीं आमच्या भावा भयणीच्या आत्मीक बरेपणा पसत उर्बेन वावरून सासनाच्या आनंदाक पावो. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. लेवीच्या पुस्तकांतले वाचप. सरस्परान मैजेक म्हळें, सरस्पराचे दाबाजेक उत्सव हे म्हणजे पवित्र जमती ज्यो तुमी नेमल्या काळार प्रगट करूंक जाय. पयल्या म्हयन्याच्या 14व्या दिसा सांजेर सरस्पराचे पास्क. त्याच म्हयन्याच्या 15व्या दिसा सरस्पराच्या मनाक बेखामीर उंड्याचे परब सुरू जाता. 7 दीस तुमी बेखामीर उंडो खावंक जाय. पयल्या दिसा तुमी एक पवित्र जमत चलोवंक जाय. तुमी कसलोच भरासो वावर करचो न्ही. 7 दीस तुमी सरस्पराक होम बलयो भेटोवंक जाय. 7वो दीस पवित्र जमतीचो दीस तुमी कसलोच भरासो वावर करचो न्ही. सरस्परान मैजेक म्हळें, इस्रायेलिता कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, हांव तुमकां दितलो त्या देशाक गेल्ल्या उपरांत तुमचे लुवणेची पयली पेंडी येजाकाक हाडून दिवंक जाय. सरस्परान तुमकां मानून घेवचे खातीर येजाकान ती सरस्पराक समर्पणची रीत चलोवंक भेटोवंक जाय. सब्बाताच्या दुसऱ्या दिसा येजाकान ती भेटोवंक जाय. सब्बाताच्या दुसऱ्या दिसा तावन म्हणजे तुमी समर्पणेची पेंडी भेटयल्ल्या दिसा तावन 7 हप्ते तुमी मेजूंक जाय. 7व्या सब्बाताच्या दुसऱ्या दिसा पर्यंत तुमी 50 दीस मेजूंक जाय. आनी उपरांत सरस्पराक नव्यान अन्नबली भेटोवंक जाय. 7व्या म्हयन्याचो 10वो दीस प्राजिताचो दीस. त्या दिसा तुमी पवित्र जमत चलोवंक जाय. तुमी उपास करूंक जाय आनी सरस्पराक होम बलयो भेटोवंक जाय. ह्या 7व्या म्हयन्याच्या प्रावाद्या दिसा तावन 7 दीस पर्यंत तुमी सरस्पराच्या मनाक तांबाची परब चलोवची. पयल्या दिसा एक पवित्र जमत चलोवची. तुमी कसलोच बरोसो वावर करचो न्ही. 7 दीस सरस्पराच्या मनाक होम बलयो भेटोवंक जाय. दाबाजेक सभेचो दीस हो. तुमी कसलोच बरोसो वावर करचो न्ही. सरस्पराच्या मनाक आचरण करूंक जाय ते उत्सव हे. ह्या उत्सवाक इस्रायल तांचो पवित्र जमती आपोवंक जाय आनी उज्यान लासल्यो बलयो, होम बलयो, अन्न बलयो, बलिदानां आनी पिवंदनां हर एका दिसा निर्दिश्ट विधी प्रमाणे भेटोवंक जाय. देवाचे उतर. देवाचे वडपकार. श्लोक. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंतरायाक. उल्हासाच्या तळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंतरायाक. आराम करा राग दम्मडी वजया. किन्नरी विण्यांचो मधुर आवाज सगळ्यांनी आयकून दी. आज पुण्यवेचो दीस, आज आमचो महाउत्सव. श्लोक. उल्हासाच्या तळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंतरायाक. हो इस्रायलाक दिल्लो कायदो, ही जाकोबाच्या देवाची आज्ञा. इजिप्तकारांचेर झुजाक तो देवलो तेन्ना झुजेच्या वंशाच्यांक ताणें दिल्ले हे नियम. श्लोक.
उल्हासाच्या तळ्यान गितां गया आमच्या बळवंतरायाक. परको देव तुमचे मध्ये आसो न्ही, बैल्या खंयच्याच देवाक तुम्ही मान बागोवचो न्ही. इजिप्त देशांतले तुका भायर काडलो, सरस्पर म्हणटा तो देव हांवच. श्लोक. उल्हासाच्या तळ्यान गितां गया आमच्या बळवंतरायाक. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सोमियाचो शब्द ससना बाळटा. हो शब्द म्हळ्यार तुमकां परगट केल्ले बरी खबर. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पॉल तुमचे सवे असो. तुमच्या सोवे आसू. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू आपल्या माय शहराक फाटीं आयलो. थंय ताच्या सिनगोगांत ताणें दिल्ली शिकोवन आयकून विचमीत जाल्लो लोक म्हणालो, खंय थावन आका ही जाणवाय आनी असर्यां करची ही पदवी. वो सुताराचो पूत न्हय, मोरी म्हणटात ती हाची आवय न्हय, आनी जाकोब जुजे सिमांव हाचे भाव न्हय. हांच्यो भयणी सकड आमचे मदें आसात न्हय, तर हाका हे सकड खंयचें आयलें. अशें ताका तांणी नाकारलो देखून जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्याक खंय जाल्यारय सन्मान सुखाना. आपल्या माय गांवांत आनी काशा कुटुंबांत मात्र ताका तो मेळना. आनी तांकां बोवार्थनांतलो देखून तांचे मदें ताणें चड असर्यां केली नात. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी आयकलेली दोनी वाचपां विशेश रितीन देवाचें हाजीरपण आमच्या जिवितांत बघून त्या बेसांवान सदांच आमची जिणी प्रत्येक रितीन ही क्रिस्ती जिणी अर्था बरीत करूंक आयचो संभ्रम आमकां आपोवणें दिता. विशेश रितीन इस्रायली तिच्या जिवितांत विविध परबे मुखांतर तांच्या जिवितांत घडलेल्या सगळ्या घडितांक देवाक अर्घां दिवंक तांकां देवान आपोवणें दिलें. आनी त्या द्वारी तांच्या जिवितांत कितें बरेंपण घडलां, खंयच्या रितीन बेसांवां उदेवन आयल्यांत आनी सर्व रितीनी तांची जिणी अभिवृद्धी जाल्या, तें नियाळूंक तांकां एक अवकाश तो जावन आसलो. तशेंच आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जाल्यार जेजूक ताच्याच गांवचो लोक तो एक सुताऱ्याचो पूत, एक सादो व्यक्ती म्हणलें चिंता. देवाचो पूत सर्व रितीनी दैवीक सक्तेन भरलेलो व्यक्ती आपल्या जिवितांत बरेंपण हाडटा म्हणलें चिंता पाठोवंक ते चुकतात. आनी त्या खातीर तांच्या जिवितांत ती खरी बेसांवां जोडून जिणी परिवर्तनाचो अनुभव करूंक आनी सर्व रितीनी आपली जिणी देवाच्या सांगातपणान जियोवंक तांकां अवकाश मेळनात. त्याच रितीन जर तर आमची जिणी आमी व्हरोन पळयली जाल्यार सबार रितीनी सोमियाक अर्घां दिवंक आमच्या जिवितांत ताणें वतलेल्या बेसांवां खातीर ताची स्तुती वाखणूक हर एक अवकाश दिल्यात. आमी फेस्तां आचरसितांव, आमी हेर संभ्रम चलयतांव, पूण खऱ्या काळजान देवान आमकां दिल्ले अवकाश आमच्या जिविताचेर वतलेली बेसांवां सर्व रितीनी आमच्या जिवितांत जिणी परिवर्तनाक कारण जाल्यांत की म्हणलें चिंता पाठोवन ते संभ्रमूंक आमी चुकतांव. सबार फावटी आमचे संभ्रम भायल्या आचरणांत उरतात, पूण आमच्या नीज जिणी परिवर्तनाक केदींच ते कारण जायनात. त्या खातीर आज
विशेष रितीन ह्या वाचपा मुखांतर सोमी आमकां पावणी दिता. आमची जिणी सदांनीत देवाक अर्गां दिवची जायजय. आमची जिणी देवाची बेसांवां सर्व रितीने आमी अनुभव केल्ली नियाळून ताची स्तुती वाकणचें जिवीत जायजय. त्या खातीर भगवंत जुवांव मरेवियांनी आपल्या जिवितांत याजकपणाचें देणें लाभलें म्हणून सर्व रितीने तें अंतराळार जियेल्ल्या व्यक्ती बरी तो करिना. बगार सर्व रितीने खंयच्या रितीची सेवा लोकां खातीर दिवंक जाता. देवाचें मीस हांव खंयच्या रितीन अर्था बरीत हांवें एक याजक जावन करूंक जाता तें थंय नियाळ्ळें. लोकांच्या जिवितांत कितें गरज आसा म्हणलें तो समजलो. जिणे परिवर्तनाक हर एक अवकाश ताका ताणें नमी आरलेल्या फिरगजेन ताणें दिलो. तशेंच आमी आज ही क्रिस्ती बावार्थी जिणे जियेत आसतना संवसारी संगती सबार संगती आमकां ताचेशी आमची मोत केंद्रीत करतात ओडतात. पूण खंयच्या रितीन सोम्याचें हाजीरपण म्हाका प्रमुख जाता. खंयच्या रितीन देवाचें बेसांव म्हाका गरजेचें म्हणलें हांव समजता. त्या दाडा म्हजी जिणी अर्था बरीत जाता. त्या खातीर ह्या मेसाच्या बलिदाना वेळार देवाचो आदार आमी मागया. आमेन. D7, page number 41. घे सुम्या जीवन म्हजे जे म्हाका दिल्ले तुवें ओपून दिता सवस म्हजे या उंड्या वायना सवें देणी तुवें दिल्ली म्हाका तुका भेटयता सगळी आधार तुजो दितो म्हाका साक्षाव तुजी सकाळी. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्व पदवेदार आनी भोवरत्या देवा तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पून तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगांत जियोन ससनाची सोडवण सोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिन वाचनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचताव जाल्यार हें तुजें सामका आनी एक देणे. आमच्या दिन वाचनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल सडना तरी असले प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुजेच कृपेंत वाडत वेताव. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायताव. पवित्र बारांचो सवेश पतो स आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंच की तुका जय जय.
सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय पुंसगी तुका जय जय. बापा करोस तू पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमीस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमीस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमीस मनशां पसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्तसो गुट परगटुया. सुमी जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करतांव आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्पराक्या प्रतिमेचेर विस्तरलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पीटर पावल आमचे गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अवंकार मरिये देवाच्या माये सांगाती तिचो पती भगेवंत जुजे भगेवंत धर्मदुतां भगेवंत मरिया वियानी आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळटीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर वाकांतांतलीं वाटय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. E11 Pansunko 52. जीविताको वरकोन पे सागरा वंदन ये क्रिस्ता. स्वागत स्वागत सगीराया दुर्बळ्या काळजान म्हज्या. लाभय सम्या आज तुजी कृपा. कच्याक सदां आमी तुजी सेवा. पिडार कर काळजांतल्या हर एक दिसा. हातन सांबाळ ये सगीराया. जिविताको वरा कोरपे सागरा वंदन ये क्रिस्ता. स्वागत स्वागत सगीराया दुर्बळ्या काळजान म्हज्या. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा भगेवन जुआ मरिवियानीन तुजी आनी तुजे पवित्र सभेची विश्वासीपणान सेवा केल्ले खातीर सासणीक संतोषाचो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां सेवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान त्याच्या पावलांनी चलोवन तुजी आनी आमच्या भावा भयणीची मोगान साकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता ससनाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसूं. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. G2 page number 68. जिणयेच्या दिसांनी सुमयाच्या त्या मेटांनी संकतल हांव गायनांनी. जिणयेच्या दिसांनी सोमयाच्या त्या मेटांनी संकतलो हांव गायनांनी. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय. ताचे संगी आसतना उपकण म्हाका बगाना. सोम्याचो स्पिरीत ताणें दिल्ले करीत. अर्गां स्तुती गावूंक खंडीत म्हाका तांचे ना. जिणयेच्या दिसांनी सोमयाच्या त्या मेटांनी संकतलो हांव गायनांनी. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरे आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत क्रिस्ताचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.